around 70 lakhs were complete on roads in the different wards. But go to see some of the roads that have not been completed. But the panchayat already payment केलं आता आमको खबर ना किती को पेमेंट केलं आणि हो कॉन्ट्रॅक्टर एकच 3-4 रोड एकल्याको मेळ आणि ते पेमेंट झालं 18 मार्च आणि he has backed the tender somewhere on 14th March and within 7 days within 10 days completion दिल त्याने वर्क स्टार्ट केले कंप्लीट केले आणि त्याका पेमेंटही झालं फ्रॉम द पंचायत आयटन फ्रॉम BDO. आता आम डिमांड केला इन्क्वायरी डिमांड केला how the payment was done when some roads have not been completed. So we have demanded a vigilance inquiry into it. Based on panchayat letter, BDO payment केला आणि डायरेक्टर ऑफ पंचायत तेणी ते पेमेंट कोची म्हणून तेंगे सगळ्यांनी सायना पेमेंट केले तेचे हांव म्हणटाय फ्रॉडला ते आमी विजिलन्स हात घालताय कित्याक एसको फ्रॉड जावपाच पूण हांव नेक्सस केसलो सेक्रेटरी म्हणल्यार तुझे गेल तुझे आकल करू जायना त्यांना करेक्शन करवा अरे त्यांना करेक्शन why you are stupid why you are stupid even secretary has to answer for the Gram Sabha. Secretary जे ना तो Gram Sabha answer करना है तुम्ही और सांगू का आणि दिसा होता हां मागे आला किती road now to can up to 28 villas buta but the proposal is for 100 villas four people door to एक villa किती झाले if we all look होय तो ते बारके रोडाचे त्यांनी ऑल मोटर घेऊन दिल्ली people 1.62 through the villa तो एका प्रोजेक्ट आमचे केला आणि ऑलरेडी आमचे कॅनस बी कांय दिलो ना एका प्रोजेक्टाक आणि त्याका रोड जाव 6 स्क्वेअर मीटर दॅट इज 6 meters 6 मीटर ना लेस दॅन 4 के आसा प्लॅन बी आहे ना पण काम चालू हा मेकअप प्लॅन गेलो आता कितले रो बंगलो कितले बंगलो सुद्धा 27 इज बीन डिवायडेड बुश कटिंग जे आसा आणि ट्रेंच क्लिनिंग गटार क्लिनिंग 7वी वॉर्डाची तेजेर वाउचर्स मारल्या आणि ते इशू केल्या. सो आता हितूनय मागीर कशे गांवचे लोक आता गांवच्या लोकांक तरी काम दिवंक शकता तर ओके बाबा आप कितें आसा तें समजूंक शकता. जेन्ना भितून परप्रांतीय म्हणटा हांव तुमकां ओके जे आमच्या इलेक्ट्रोल रोलाचेर ह्या साकोड्ड्या पंचायतीचेर ना कळ्ळें किंवा गोंयच्या जे टोटल जो ओवरऑल जो हें आसा आमचो इलेक्ट्रोल तेजेर तेजें नांव ना. तेन्ना ते 5वी मनशाची जेन्ना तिका सरपंचाक हांवें नांवां विचारलें त्या सरपंचान म्हाका सांगलें आपणाक सेक्रेटरीन फोन केलो आनी आपणा कडेन OTP मागली कळ्ळें. आपणाक OTP मागतकीर आपणाक ती कसली OTP ती आपणाक खबर नासली आपणें सरळ काडलें आनी ताका ती OTP दिली म्हणून. आतां हे 7 वाउचर म्हणटकीर 7 फावटी OTP येयली. सरपंचा वांगडा सेक्रेटरी भितून इनवॉल्ड आसा काय आतां ते पिक्चर अशे तरेन क्लियर कशें जावन येता की बाबा हे दोगांयनी किंवा आनी कोणाक तरी मेळोन कोण तरी पळय रुलींग आमचो जो पंच आतां महादेव शेटकरा तेणें सांगलें की आपणाक कांय खबर ना म्हणून. तशेंच आमची गांवची जी पंच आसा ती म्हणटा आपणाक कांय खबर ना. सो जे रुलींग जे आसा ते 4 लोक आसा थंय हे 4 लोकांनी मेळोन हें स्कॅन्डल केला काय म्हणून प्रश्नचिन्ह आमच्या तोंडार आयज पडलेलो आसा. परत तेंच्यांनी ग्रामसभा तहकूल केली पोस्टपोन केलेली आसा अजून नवी डेट दिली ना. पूण हांव आतां सरळ सांगता अख्ख्या गांवच्या बिहाफाचेर आमकां जर गरज पडली जर आमच्या फुडल्या आतां ग्रामसभा एक्चुली आमी मागता डायरेक्ट व्हिडिओन हांगा स्वताच्यान अटेंड करचो ऑलरेडी कॉपी सबमीट करचो डिरेक्टर ऑफ पंचायत. गरज पडली जाल्यार आमी BDOच्या ऑफिसान जर आमकां बेगींतल्या बेगीन जर डेट मेळना ह्या 4 दिसांनी जाल्यार आमी BDOच्या ऑफिसाचेर सगळे गांवचे लोक मोर्चा व्हरतले. गरज पडली BDO कडेन जर ते हँडल जायना जाल्यार आमी CMच्या दारान वचून बसपाक आमची तयारी आसा. त्या बजेटा प्रमाणे आमी ते डिसल्टींग केलां आनी बुश कटिंगूय केलां. आतां कोण तरी 1 कोटी जावं 2 कोटी कितें लुटले आनी कितें केलें म्हणटा पळय तेजेर कायदेशीर कितें तथ्य आसा तें सोदून काडचें कोर्टान वयचें जायतें करचें आनी सपोज जर तेंच्यांनी कांय तांकां तथ्य ना जाल्यार तेंच्यांनी सगळ्या साकोड्डेकारांची माफी मागपाची गरज आसा.